वाईट अशी घटना आणि दुःखद घटना आज दनपारा 2 वरांचेर तालिगांवची एम.एल.ए. आणि माजी मंत्री दिनकर मंत्रालयाचे दुःखद निधन झालं आणि म्हटलं आमच्या खातीर एक ताळेगावच नाही जरा संपूर्ण मंत्रिमंडळात आणि त्याचबरोबर बाकीच्या सगळ्या सहकाऱ्यांकडे एक व्हडली हानी आणि आतां आमच्या कळीत केल्या फाल्यां सगळे सुपस्कार असते फाल्यां सकाळीं 9 सॉरी 3:30 जातले आणि 9 पासून 3:30 पर्यंत रेजिडेंसाचेर काणकोणकर कोण जे जाता तांकां भेट मेळटली. पार्टी खातीर कितले लॉस आसा? आजच्या ह्या क्षणात इतलें की खरोखर सगळ्यांकच दुःख आसा की हे आनी बी आसा की एक शब्दान व्यक्त करपाक शकना आनी मोजपाक तातूंत भितर सांगूंक शकना. पण देवा कडेन मागता की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी तांच्या कुटुंबियांक धीर मेळचो आनी ह्याच खातीर तांकां हांगा भेट दिवपाक दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी बेगीन मुद्दम सॅड डिमायज आसा आमकां सगळ्यांक शॉक आनी वर्सभर बरी नाशिल्ली बरी फायट दिली एक स्ट्रॉंग ती एक आशिल्ली आनी सगळे तालिगांवांत आमी आमची लाडकी कशी ती सदांच हातल्या चेराची आनी सदांच केन्नाय कोणी फोन मारल्यार केन्नाय रिस्पॉन्स करपी कितें काम आसल्यार एनी टायम ती काम करताली आनी गेले वर्सभर तिका एक खूब त्रास कोणाक जाता तांकां कळटा कितले त्रास जाता ते तिणें खूब सोंसले पूण एक दुयेंसूच अशें आसा की ते कठीण व्हडले लोक ह्या दुयेंसान हे जाल्ले आसा तिका तिणें लास्ट पर्यंत आपूण होप तिणें दवरलेलो म्हणजे अशी एक मनीस ती गंभीर आशिल्ली अशी सगळ्या तालिगांवच्या लोकांक आज सगळ्यांक आमकां शॉक सगळ्यांक आनी न्यूज कळ्या बरोबर फाल्यां तिजे 3:30 सुमार चर्चीन तालिगांव घरा कडेन तालिगांव चर्चीन व्हरतले आनी चर्चीन सान 7:30 आमच्या 7:30 हिंदू स्मशान भुमी तिचें क्रिमेशन जातलें तिची इच्छा आशिल्ली की आपल्याक हे हिंदू हेच्या प्रमाणे हें करचें म्हणून ते इच्छे प्रमाणे फाल्यां तिका मागीर थंय 3:30 1 वर थंय मास हें बी जावन मागीर 4:30 हिंदू क्रिमेशनान येयात. We've known Babush and Jennifer. They've been family friends for very many years, much before politics and much before anything. So obviously, I'm really sad and shocked with this news. Very upsetting. I just pray to God to give Babush and Rohit and Amit and the family the strength in this very difficult time. Jennifer's strength and give all the friends, the family, the supporters, and everybody else who needed the strength in this very difficult time. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.